दोन ग्रुपांमदी झगडी लावप, कोणाच्या भितर वायटपण घालप, इज दीस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर? आज जे घडलां, आज जे जालां, त्या जाग्यार म्हाका दिसता हांव तरी आसचिल्लो जाल्यार कितें जाल्यार तें जावं, तांणी जर तर केलां तांकां करूं. हांव म्हज्या कावन्सिलराक सांगता आशिल्लो, तूंय त्या प्रोग्रामाक वच. इट इज फॉर पब्लीक. कोण करता ताका इम्पॉर्टन्स दी, पण इट इज फॉर पब्लीक आणि ताजो रायटफूल ओनर इज MP ऑफ साऊथ गोवा. सो जेन्ना हांव म्हजें घर बांदता, आज सादील बुवा कडेन उलयतालो तेन्ना म्हाका सरान सांगलें की तूं जेन्ना घर बांदता आनी तुजे घराचें इनॉग्रेशन दुसरो करपाक शकना, तें तुवेंच करपाक जाय. आणि रायटफूल ओनरान आज इनॉग्रेशन दवरलां आनी त्या इनॉग्रेशनाची वाट लावपाक लागून हो लिडर आज आपूण म्हणून येवन इनॉग्रेशन करता. अरे तुज्यान जर तर इतली फास्ट कामां जर तर कुडचड्यार जाता, इतले प्रोजेक्ट कित्याक रे पेंडिंग उरले? कित्याक ते प्रोजेक्ट फास्ट कंप्लीट जायना? रातयान भितर तुवें दाराक पॉलिश मारली म्हणून सांगली. आपल्या इल्ली स्वताक पॉलिश मारून घेवपाक जाय, तूं चकचकपा जाय जाल्यार. खुबशे जाण लोक म्हणटात की हांवणे तो अजून एक आसा म्हणून. रिकॉर्ड करा मातशें. उतर दिता तुमकां. खंयच्यानी जर तर एक प्रूफ हाडून दिलें, पिंटी पॉलिटिक्सांतल्यान रिजायन जातलो. आतांच न्ही, पॉलिटिक्सान नासलो वचून जाल्यार हांव आनी तो केन्नाच एक जावपाचें ना. हें तुमकां आज हांव उतर दिता ओपन. हांव समज जर तर ताका हेल्प करपाक राविल्लो जाल्यार हांव ताचे बरोबर आसता आशिल्लो. कारण आज लोक म्हणटात की हांव उबो रावलो जाल्यार ताका डेंजर आसा, जाल्यार हांव आनी कित्याक उबो रावता आशिल्लो ताका डेंजर आसा जाल्यार? सो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. पण हांव ताका इतलेंच सांगपाक सोदतां की तो जर तर म्हणटा ही प्रॉपर्टी म्युनिसिपालिटीची, जाल्यार एकूय तुज्या कार्डाचेर म्युनिसिपालिटीचे CCMCचे C बसून खंय कित्याक ना? तुजे C कित्याक आसा थंय? बोर्डार तुज्या इनॉग्रेशन स्पेलिंग बसून चुकयलां, आर खालें, स्वताचें नांवूय चुकयलां, तें म्हणटा चुकिल्ल्याकच जावं आसा. सो जशें कुडचड्यार हे सेकंड इनॉग्रेशन म्हणटा आमी ह्या हॉलाचें, 2 जालीं. कुडचड्याचे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट 2 जाण आसा, तशें हाकाय आमी फक्त 2च टर्म दिवया आनी तिसऱ्या टर्मा भितर हाजी पालखी स्ट्रेट घरा धाडया. हें तुमकां उतर दिता. आमी सगळे बरोबर काम करया, एकट्यान काम करया आनी ह्या फाटी हें घडोवन हाडयाच. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच.